प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 26 वोड 52 ते 56. मार्क चॅप्टर 6 वर्सेस 53 to 56. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दर्या उतरून ते पोलतडी जेनेजारेताक पावले. थंय तांणी ओडे लायले आनी त्या ओड्यांतल्या भायर सरोना फुडें लोकांन रोखडोच जेजूक अडकलो आनी आख्ख्या प्रांतांत धावी धावी वचून तो खंय आसा ती खबर आयकून थंय वायटाकारांक हातून नाल घालून हाडूंक लागली. आनी तो वेता थंयसर जावं ग्रामांनी जावं नगरांनी जावं मोळ्यांनी वायटाकारांक मैदानार दवरताली आनी ताच्या वस्त्राचे देगेक पूण हात लावंक दी म्हूण ती ताच्या लागीं मागताली आनी ताका हात लायताली तितली बरी जाताली. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू कितल्या लोकांक बरी करता. आनी आयचो विशय हो आयचो नियाळ आमी करुया हो लोक जो जेजूच्या फाटल्यान लागलेलो. भाव भयणीनो आमी आयचो नियाळ करचे पयलीं आमी बारीक पळोवया कितें घडटालें तें. जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट करतालो, जशें आमी आयताराच्या मिसाक वेता, आमी खंयचो रितीराक वेता, केन्ना व्हडलें व्हडलें देवस्थान चलता, लोक हजारांनी येता. थंयसर जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट करतालो, 3 भासाचो लोक येतालो थंयसर. एक तर लोक येतालो, दुसरो शीस येताले आनी तिसरो म्हणल्यार फारिजीव येताले. आनी भाव भयणीनो आमी जाणा फारिजीव कितें करताले ते पळोवंक सोदताले जेजू कितें म्हणटा कितें करता आनी ताचेर आड येवपाक ते थंयसर त्रास जेजू करपाक ते येताले. आनी मागीर ताचे उपरांत शीस आसले. शीस म्हण तूं जेजूचे शीस म्हणटा ते 12 शीस आनी ताचे वयर शीस जायत वेताले आनी ते येताले जेजूची शिकवण आयकोपाक, ताचेर नियाळ करपाक आनी जेजू सारके जावपाक. आनी तिसऱ्या भासाचो लोक जो आसलो म्हणून लोक तो खूब वसांनी लोक येतालो. तो फकत येतालो तांकां पेकोडी मेळोवपाक, त्या अजापां पळोवपाक, तांकां फुकट जेवण मेळोवपाक. थंयसर कितें चलता जाल्यार थंयसर कितें एके भाशेन लोक नाटकांक वेता वा केन्नाय थंयसर सर्कसाक वेता वा एक पिक्चर पळोवपाक वेता, तशे भाशेन खूब लोक येतालो फकत पळोवपाक कितें चलता तें, जेजू कितें करता तो. तांकां कसलीच ही आस नासली वा तांकां कसलीच तांकां जेजू बरोबर संबंद दवरपाक हें कांय ना. ते आपलें करताले कितें करतालीं ती. फकत जेजू थंयसर कितें आतां जेजू लोकांक शिकयता, थंयसर जेवण मेळता, फुकट जेवण मेळटा, कितें अजाप हेजें घडलां तें पळोवपाक येताले. बेश्टे येयले थंयसर आनी थंयसर कितें जालें म्हणजे एके भाशेन जशे लोक आतां आयताराच्या आयतारा फकत आपलें करपाक नातर तेच म्हणटले आमी आयताराच्या वचना जाल्यार आमची पांय माय आमकां रागाबरी जातली, जेजू आमचेर आड येतलो, आमकां कितें बरें वायट जावन जातलें म्हणून ती बेतात मिसाक तें करून आपलें ते म्हणटात आतां म्हजें सुटलें, म्हजो तेर जालो, म्हजें मीस जालें, सुमानाचें जें करूंक जाय तें केलें. आतां ती एकदम खोशी आसात, तांकां आतां कितें करूंक जाय तें ती करतात. आनी त्या भाशेन हो लोक आसतालो. आनी भाव भयणीनो वजाराच्या वजारांनी लोक थंयसर गेल्लो, पूण कितें घडटा? त्या लोकांक कितें फायदो जालो काय? त्या लोकांनी जेजू खरो आपलो सोमयान दोनी मानलो काय? तांचें जिवीत बदललें काय? ते जेजूचे शीस जाले काय? आनी आयज आमी जेन्ना पळयता आमकां कळोन येता की जेन्ना जेजू स्वर्गार वेतालो, तो आतां खुर्सार आमचे पासून आख्ख्या सोरोणी पासत आख्ख्या संवसारा पासत तो जेन्ना तो मेलो आनी पुनोत जेवन जालो, तेन्ना जेजू बरोबर फकत 12 शीस आसले. ताचे उपरांत जेन्ना पवित्र आत्मा येवपाचो जो आमी ताका म्हणटा पेंटकॉस्ट सांडली, थंयसर फकत 120 लोक आसले आनी ताचे बरोबर आंकवार मोरी आसली. आनी वजाराच्या वजारांनी जो लोक आसलो तो खंय गेलो काय? तो खंय गेलो? तो जेजूक सोडून गेलो. कित्याक? आतां जेजू नासलो, जी तांकां शिकवण दिली तांच्या मनान नासली आनी ते आतां सगळे आतां पळयतात की जेजू ना म्हणून ते आतां आपल्या कामाक वेतात, जेजूक सोडटात आनी जेजू बरोबर संबंद दवरिनात. पूण हे 12 शीस जे जेजूक मानलो, तांकां पवित्र आत्मा मेळलो, ते आख्ख्या संवसाराक गेले आनी ताणें देवाचें उतर परगट केलें, जेजूक
जेजूची सजमणी दिली, देवाच्या उतराची सजमणी दिली. देखून भाव भयणीनो, आयज तूं आनी हांव देवाचें उतर आयकता. आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावदार, आमी म्हणटा आतां आमी दिसान दीस आमी जेजूचे शीश जाता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आयच्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, पळयता आमी कितलो लोक थंयसर पेकोणी पासत येतालो आनी सगळ्यांक पेकोणी मेवताली. जेजू एकदम दयाळ देव, तो सगळ्यांक पेकोणी दितालो. पूण भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमी आमकांच विचारुया, आमी खरेंच जेजूचे शीश जायत रावता काय? ओ आमी त्या लोकां भाशेन जे आमी फकत जेजू कडेन येता, आमकां कितें वायट जायनासतना रावपाक, ओ आमकां कितें बरें मेळपाक, आमकां बेसांव मेळपाक, ओ खरें आमी येता जेजू कडेन थंयसर ताजें शीश जावपाक? ना तर आमी थोड्या भाशेन आमी फारीजियो भाशेन जाता. कोण आयलो आमी इगोर्जेन वेता, खंयच्या रितीराक वेता, खंयच्या प्रेगोदोराक आयकता, खंयच्या रितीराक कसलें कितें देवस्पण जालें कोण थंयसर शिकयता, ताका पळोवपाक तो कोण कितें शिकयता, कितें सांगता, कितें कोत्ता, तो आमचेर आड येता, आमी जें आयकलां ताचेर आड येता. ह्यो खबरो आमी आयकता आनी आमी आतां जें आमकां सजमणी मेळटा ती सजमणी आमी घेनासतना आमी त्या लोकांचेर आड वेता, आमी त्या प्रेगोदोराचेर आड वेता, त्या मनशाचेर आड वेता आनी आमी आतां फारिजियो जाता. आयज बाब म्हणून आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, आमी खंयसर आसा? आमी शीश जायत वेता, आमी फारिजियो, वो आमी लोकां भाशेन फकत येता, आमी कांयच नको, जेजू बरोबर संबंद दवरूंक ना, येता वेता, आमचें कांयच बदलाव जायना, आमच्या मनाची नडसडणी करिना, आमी जेजून कितें केलां आमचे पासत खुर्सार, कितलें आपलें रोगत वाडयलां, आमकां कोय आमचें तारण कळ्ळें जालां, खरेंच आमची सरवण कळी जाल्या, आनी खरेंच आमची सरवण जाल्या जाल्यार आमी आतां दिसान दीस शीश जावंक जाय, अहें आमी केन्ना चिंतलां काय? ह्याचेर आमी आयज नियाळ करुया आनी खरें जेजू सारकें दिसान दीस जेजू सारकें जावपाक, ताच्या उतरान रिगून, आमच्या मनाची नडसडणी करून, हें जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवन आयज आमी जेजूचे शीश जावपाक आमी तयार जावया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.